देवे गोयता संकोचाली सोता दुका उसके कोटी सोता दुका कुशाल कोणा सोता दुका सोगलेच कोणे सोता दुका संकोचाली सोता दुका उसके कोटी सोता दुका कुशाल कोणा सोता दुका सोगलेच कोणे सोता दुका मोगाल इश्टेंत तुमकां सगल्यांक देव बरो दिसावंड येता आनीक मागीर मोगाचो येवकार ह्या देव मंदिरांत एमिसाचें बलिदान बापाक उबारूंक कांय कलोवण्यो हे दिसांनी आमी नवी एक ल्हानशी चाल सुरू केल्ल्या कोण भाशेन सगळ्यांनी बरी भाशेन सेफ एंड सावंड देवाच्या मंदिरान भितर सरचें सो कॉन्सेक्रेशन टायम जेन्ना आमी धानाचेर देवाचो आशिर्वाद मागता तेन्ना नॉर्मली आमी दिमी घालता ती थंयसरूच दिमी घालची डू नॉट टच अ चेअर अहेड ऑफ यू ओ बिहायंड यू नो यूज द नीलर हात ते ओडचे न्हय यू कॅन यूज ओनली युअर चेअर समजलें न्हू बिकॉज समवन एल्स हॅज टच दॅट चेअर सो जाता तेणी दिमी घालची दुसऱ्यांनी बसल्यार जाता कम्युनियन टायम शांती आमी वांटिना पूण हांव तुमकां मांडावळ व्हरतलों आमचे 4 झोन आसा जंयसर आमी कम्युनियन वांटले अनलेस यू आर टोल्ड बाय द वॉलंटियर डू नॉट मूव सो फादर फ्रांसीस वील गीव कम्युनियन टू झोन ए माय सेल्फ टू झोन डी पयलीं हांव ती कम्युनियन घेवन आपल्या जाग्यार वयतली एंड देन वी फॉलो द क्लॉक वायज एंड एंटी क्लॉक वायज and clockwise. Okay. But Joachim will monitor there, no, he will monitor there. आमी घरा भायर सरतना 2 दारवंटी आसात those over here sanitize the hand and you can depart from that exit to the car park only to the extreme right of me signboards are there normally आमी इगोजेन हे दिसांनी गायना मुडिना कित्याक you can spit out 3 meters as per the social distancing. जी गायना आमी म्हणटली आज is only for the live telecast. मनान आनी काळजांतल्यान तुमी म्हणूंक जाता but we can't whisper the words out for the safety of the person in front of you. तरी सगळे मन समजून घेवया आनीक आयच्या मिसांत आमी भाग घेवया बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नवी सर्वेस्पोर तुमचे सवी आसूं तुमचे सगळे आसूं मोगाल इश्टांदो उगडास कोबार जायना आमी सगळीं क्रिस्ती मनशां एकामेकाच्या उगडासान जियेता आनी अदीक जाल्यार जी मनशां आमच्या काळजांतल्या भितर रिगलेलीं आसा खंयच्यानूच 1 म्हयनो सरलो देवान आमच्या भावाक खायतानाक आपणा सोरशीं व्हेलो आनी होच उगडास दोर एका ताच्या इश्टाच्या सोयऱ्यांच्या आनी अदीक जाल्यार सेलिया ताच्या पत्नीच्या क्लॉस्टन कसिया भुरग्यांच्या ग्लेरमिना ताच्या आवयच्या आनी भाव भयणीच्या टॉमी रॉकी मार्था कार्मो आनी रोजिता तुमच्या काळजांनी तो रिगलोलो आसा उगडास कांतयलोलो आसा तो कोबार जावंक जायतीं वर्सां लागतलीं वो केन्नाच जावचो ना पूण आज आमी कसलो उगडास करता ताचे बरेपणाचो देवान दिल्ल्या जिविताचो आनी कोण भाशेन देवान दिल्लें जिवीत ताणें बरे भाशेन आपणायलें आनी दुसऱ्यांक वांटलें मनीस म्हणटूच आमी सगळीं चुकता आमचो भाव खायता ल्हान वस्तूंनी चुकलो आसतलो आनी हेका लागून हें बलिदान व्हडलें देणें देवाचें आमकां समजता सगल्यांक हे देण्या वरवीं आमी देवाक वाखाणटा आनी देवा लागीं मागता ताका सुरगीचें सूख फाव करूंक
आनी आमकां क्रिस्ती बुजवून हीच कल्पना मोतीन धरुया बापा लागीं बोगसोने मागुया आनी बरोबर म्हणुया हांव पातकी की सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोबड अपराध ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर्वेस्पोर देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसूं आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं आमेन सुम्या काकूत कर सोम्या काकलूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकलूत कर सुम्या काकूत कर सोम्या काकलूत कर प्रार्थुया बुदोयाल बापा खायतान तुज्या पुताच्या मरणाच्या आज आमी पयलो म्हयन्याचो उगडास करता तुजे मितमेर नाशिल्ल्या कालकुतीन ताका वेंगय आनी तुजे भक्तां सांगाती ससनाचें सूख फावो कर आमच्या सुम्या वरवीं तो तुजे सगळें जियेतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनांक आमेन बसुया सन्मानीच्या पुस्तका वेले वाचप प्रमाणीत मनशाचे वखणे देवाच्या हातांत आसात आनी कसलेच दोग तांकां लागचे ना पिशाच्या दोळ्या मुखार ती मेळोवन दिसली संवसार सांडून प्रमाणीत मनशां गेली ते एक नोश दिसले आनी ताच्या मनाचो सत्यानाश म्हूण ही पिशवी समजली पूण ती आपली शांत आसा मनशा मुखार दोग संसले जाल्यार अमोजिताच्या वडवशान बोल्यान तांची तालसा थोडीच दूख सोंसून खूब आशिर्वाद ताका मेळटलो देवान तांची परीक्षा केली आनी ती आपणाक मानवता म्हूण ताका कळून आयली भांगर उच्चाक घालून तपासता तशें देवान ताका तपासली आनी होमाच्या ओतवान बशी तांकां मानून घेतली ताचे फाटयेता ती हें समजतली ताका विस्वाशी ती ताची सवय मोगान जियेतली कित्याक ताणें विचून काडलेल्या कुरबां आनी काकूट मेळटली देवाचें उतर देवाचे व्हड उपकार देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी सर्वेस्पराच्या घरा संतोसान वचुया म्हणुया सर्वेस्पराच्या घरा संतोसान वचूया सर्वेस्पराच्या घरा वचुया ही उतरां म्हज्या कानार पडटूच केदो व्हड संतोश म्हाका भोगलो जबाब सर्वेस्पराच्या घरा संतोसान वचूया आमी पावल्याव जेरुजालेम तुज्या दारवंट्याचेर आमचीं पावलां तुजे भितर रिगले आमचे पांय जबाब सर्वेस्परा घरा संतोसान वचुया मजूत एकाच ओशें बांदून काडलां आमचें जेरुजालेम थंयसर कुलां चोडून येतात सर्वेस्पराचीं कुलां तीं जबाब सर्वेस्पराच्या घरा संतोसान वचुया सगळीं म्हजीं भाव भयणी आनी इश्ट देखून अशें मागता शांती तुमकां सर्वेस्पर आमचो देव हांगा तिखान करून आसा देखून तुका बरें मागता जबाब सर्वेस्पराच्या घरा संतोसान वचूया उदगाराक सगळीं उबी रावया
Alleluia, Alleluia. Jesu म्हणटा हांव पुनर्जन्मपण आनी जिवीत हांवूच. जो कोण म्हजे विस्वास दवरता तो मेलोय जाल्यार जिवो आसतलो आनी जो कोण जिवो आसा आनी म्हजे विस्वास दवरता तो सासणांक मरचो ना. सर्वेस्पोराक जोय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुआं पोरमोनी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमिया. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमचें कालीज उचांबोल जावं न्हये. जसो तुमी देवाचेर विस्वास दवरतात तसो म्हजेरूय दवरात. म्हज्या बापाच्या घरांत पुस्कोल सुवात आसात. अशें न्हय जालें जाल्यार हांव तुमकां सुवात तयार करूंक वेता म्हूण तुमकां सांगतलो आसलो. आनी वचून तुमकां सुवात तयार केल्या उपरांत हांव नव्यान येतलो आनी तुमकां म्हजेशी व्हरतलो. अशें जंय हांव आसा थंय तुमी आसतले. आनी जंय हांव वेता ती वाट तुमी जानोत. तोमासान ताका म्हणलें, सायबा, तूं खंय वेताय तें हांव नकलो, तर वाट कशी जाणा जातलो. जेजून ताका जाप दिली, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. जो कोण म्हजे बापाशी वचूना बगोर म्हजे वरवीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाल इश्टेंदो मोरणाचेर आमी कसो तरी नियाल करतले. जायत्या भ्रोप्यांनी शिंगप्यांनी बारीक मोठो मोरणाचेर नियाल केल्लो आसा. कोणाक गाय कशें गाय केन्ना गाय मोरोन मनशाच्या दारार मारता. पूण हाचो जबाब बारीक पोरी कोणाकूच मेळूंक ना. पूण आमकां गोंयकारांक ओदीक जाल्यार जेन्ना आमी सकाळचें वातावरण पळयता, ते कोंब्याच्या सादाचेर जेन्ना आमी उठ्ठा, सुर्याची किरणां वरवीं अंतरला वेली ल्हान ल्हान सुकणीं आपले भोंवड्यो मारतात. आनी सुकणीं सकाळच्या वेळार उजवाडान, संवसाराच्या उजवाडान जेन्ना ही भोंवड्यो मारता, ती एकूच रस्तो दवरिना. ती आपणाक जाय तसले रस्ते दवरता. They are free birds. They sing, they dance, they enjoy the nature. पूण जेन्ना सांज सुरू जाता, काळोख दारार मारता, तेन्ना ही सगळीं फिरतेली घुंवतेली भोंवतेली सुकणीं एकूच रस्तो दवरता. आनी हो रस्तो तांकां आपल्या गुंटेरान हाडटा, आपल्या घरा व्हरता. They can't choose the road. They can't go to a different home or to a different nest. They all have to take a flight back to where they belong. आनी ती आपल्या गुंटेरान थंयसर आपली रात सारता. मोगाल इश्टांदो जायती हांवें नियाल केल्लो आसा मोरणां वयर. आनी म्हाका दिसता दिस एग्जाम्पल, हें उदाहरण मोरणाचें इज व्हेरी फिटींग. आमी मनीस जेन्ना आमचें जिवीत आमी जियेता, आमचें कुटूंब आमी सुरगायता, आमचें वावर आमी करता, सकाळच्या उजवाडान आमकां जाय तशें आमी आमचें जिवीत मांडटा. आमकां खंय वचूंक जाय, कितें करूंक जाय. सो वी टेक द मॅनी रोड्स ऑफ लायफ. वी टेक द डिफरंट फ्लायट जस्ट लायक द बर्ड्स ऑफ द एअर. पूण जेन्ना सांज जाता, काळोख येता आनी मोरोन दारार मारता, then we can't take the roads that we wish. मोरोन आमकां एकूच रस्तो दाखयता, एकूच वाट. आनी ती म्हणजे
आमच्या गुंठेरान आनी खरो गुंठेर जावन आसा न्हय आमचें घर, देवाचें घर. God's kingdom, God's home is a perfect nest for us to gather in God's kingdom. कित्याक? ल्हानूच आसतना आमी सगल्यांनी ही दोतोन शिंगलेली आसा. देवान आमकां कित्याक रोचल्यात? ताचो मोग करूंक, ताची ओळख घेवंक, ताची सेवा करूंक, एंड वन डे हें सगलें जालें म्हणटूच टू बी वीथ हीम. ताचें सांगात गोंयो ना. We are created by God to know Him, to love Him, to serve Him, and to be with Him. मरण आमकां ताच्या गुंठेरान व्हरता. पूण तरी आसतना जेन्ना एक मोगाचो मनीस मरता, अनटायमली डेथ, आमकां गुमोय नासतना, एक उतर उलोय नासतना, आपले पोतनीक आद्योस करिनासतना, भुरग्यांक मोगाची वेंग मारिनासतना खायतान गुप्ती देवाच्या वेंगेन गेलो. आनी ताचें हें ना जावन ताचे मोरणान ताच्या कुटुंबाची, भाव भयणाची, आवयची आनी आवा सोमेस्तांची काळजां तुटून गेली. जो रिकामो जागो त्याने केल्लो आसा तो दुसऱ्यांनी भरूंक जावचो ना. उदीक जाल्यार जेन्ना एक बापूय मोगाचो आसलो, आपल्या कुटुंबाक सांबाळटालो, सादेपणान जियेलो, बरे उतरांनी उद्गारलो, सेवे चांकलेंतल्यान देवाची ताणें भावार्थ धरलो. ताची पोतीन म्हणटाली ही आमचे फाटल्या दिसांनी ऑनलायन एमीस पडयतालो म्हणून, आनी 2 पाटी पडयतालो खंय. आनी हेकाच लागून देवाचे कृपेन आमचे भाव जमलेले आसा, हेंच मीस ताका पावूंक. प्रश्न उपरासता मोगाल इश्टांदो, बरे मनशाक देव कित्याक वेंचून काडटा? आनी कितलेय आमी जबाब सोदूं, आमकां जबाब मेळना. म्हाका ते 2 भयणीचो उगडास येता, मारिया आनी मार्था. तांचो मोगाचो भाव लाजारस संपलो. जेजू ह्या कुटुंबार जाय तो विसव घेतालो, केन्ना च्या पियेतालो. पूण जेन्ना लाजार दुयेंत जाता, ती निरोप धाडटा, जेजू ये, तुजो मोगाचो इश्ट दुयेंत आसा. जेजू पावना, लाजार मरता. जेन्ना जेजू थंयसर पावता तांकां पाचारूंक, ह्यो 2 भयण्यो धावी वेता आनी म्हणटा मारिया आनी मार्था, गुरुजी तूं हांगासर आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलो. जेजू म्हणटा, हांव पुनर्जन्मपण आनी जिवीत, हें तूं स्वत मानताय. हे 2 भयणांनी मोगाल इश्टांदो देवाचेर गुणगुणूंक ना. जेजू लागीं कांयच म्हणूंक ना, राग धरूंक ना. तांणी म्हणलें, होय सायबा, वी बिलीव दॅट यू आर द लायफ एंड द रेजरेक्शन. हो क्रिस्ती भावार्थ, हो खोल भावार्थ इज व्हेरी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड. जर आज आमी कितें मागता, आमकां एक खात्री आसा हे 2 भयण्यांची भावार्था वरवीं, आनी जें आज जेजू आमकां म्हणटा, तुमची काळजां उचांबोल जावं न्हय. जसो तुमी देवाचेर विस्वास दवरला, म्हजेरूय दवरात. आमची काळजां मोगाल इश्टांदो न्हय फकत दिस पॅन्डेमिका वरवीं, पूण ह्या मरणा वरवीं उचांबोल जाल्लें आसा, दूख भोगलेलें आसा. पूण जेजू म्हणटा, हांव वेतां तुमकां सुवात करूंक. ताची सुवात म्हणजे तो गुंठेर, देवाचें राज. आनी जेन्ना तोमास घुस्पून म्हणटा, सायबा आमी नोको ती वाट, तो म्हणटा, हांव सोत आनीक जिवीत. आमचो भाव खायतान हीच कल्पना आपल्या जिवितान जिवंक प्रयत्न करतालो. ल्हान वस्तूंनी, कुटुंबाच्या सांगाताक, आपल्या भुरग्यांक तितलो मोग दिवंक, भाव भयण्याचो हुस्को धरून, आवयच्या गोपान खेळून, हें सगलें करता आसतना आमच्या वेंगेंतलो देवान ताका विंचलो म्हणटूच आमकां खात्री आसा तो देवाच्या वेंगेंत आसा. पूण आमकां सोमेस्तांक एक खरी बुजवण, बरे मनशाक बरो देव विचून काडटा, पूण ताच्या पावलांनी चलून आमी प्रयत्न करूंक जाय. ताचो सार
Bore kunne to sar, the fragrance of his good deeds, of his compassion, of his mercy, of his family life, of his hard work. This is what we need to breathe in. ताची बरी कन्यो तुमच्या कुटुंबाचो रूपकार जावं दी आनी चल्याक आनी कुटुंबाक ताच्या आवयक आनी भाव भयण्यांक आमची मागणी क्रिस्ती बुजवून देव तुमच्या संगताक आसा म्हूण उडकून घेवया आनी त्याच भावार्थान तुमी जिवया. म्हज्या भाव भयणींनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदर बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवन सर्वेस्परा खायतान तुज्या पुताच्या मरणाच्या दिसाक आमी तुका वोमतावन त्या फारीकपणाच्या आनी वाखाणणीच्या योजना वरवीं तुजे भक्तां बरोबर ससनांक तुका वाखाणूंक दोयलपणान ताका व्हर. ही आमची खालती मागणी मानून घे तुज्या मोगाच्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची खालजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक आमी दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सर पदवीदारान ससनाच्या देवा सर्व केल्यान सर्व तां जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सगळीं आमी मरण जावच्याक जेजू आपूण एकलोच मरूंक कबूल जालो. तुज्या खातीर ससनीक आनी सोमेस जिवच्याक ताणें एकल्यानूच आपलो जीव दिलो. देखून देवदूतांच्या दोलबरा संगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती म्हणटा. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. हूं सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. हूं सर्गी तुका जय जय. जांच्या लागीं दिमी घालूंक जाता थंय सुद्दां दिमी घालचें. आदर्स कॅन सीट जायना ताणें बसून घेवचें. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां
आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपले कुशेन कोश्ट मरूंक सोसूंक वेज्यांनी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो. हाणीक म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्याशी सांग दिली. हाणीक म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स. नव्यान सस्नीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसोने मेलच्याक तुमचे पासत आनीक सुमेस मनशे पासत तें वावरतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्ताचो घोट फोर गोठुया. जेजू मेलो. जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मोरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणान उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनीक सोमची खाल सुखां समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी क्रिस्ताची कूड रगत शेवतलें आमी सुमेस्तांक पवित्रात्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचे विस्तारलोली तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचो बाग्योन बाप, डॅक्लन आमचो गोवली बाप आनी सगल्या यत्निका वर्ग बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुजे चाकराची खायतनाची काकूत कर. ताका संवसारांतलो तुवें आपूण वेलोय जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जावन. पुनर्जन्मपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाबिनांची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोती मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजोलीत मुखार मोल पोलूंक फाव कर. आमा सुमेस्तांची दया कर आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती. बाग्योन जुजे आनी बाग्योन धर्मदुतां आनी सर्व काली तुका मनवल्या त्या सगल्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर पदवीदार बापा सर वर्धनन वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. देवाचे उपकार आठवयता आसतना उदीक जाल्यार खायतानाच्या ओतम्या पासून मागून घेता आसतना मागून घेवया ताचे आवय भाव भयणांक पोतिन्यान भुरग्यां पासत. देवान तांचे सगळें आपली खालकूत दाखयलेली आसा. आमच्या मागण्याचो तेंको तांकां दिवया आनी हेंच मागणें बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येव. तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायज आयज आमकां दी. आनी आमी आमचे इश्टलोल्यांक बक्षिता तशीं आमची पातकां बगस. आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सोवस्काय आमकां दी. सर्गीचे सुखाक आनी आमच्या सर्मदारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवशान ओत रेखता. तर आमकां तुज्या उदार कालकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां वांटा. आमची पातकांची न्हय पूण तुज्या पवित्र सुबेचेर भावार्थाचेर दिश्ट घाल. आनी तुजी खुशी पोरमोणे तिका शांती दी. आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता
राजवट चोलिथाय ससनाचे ससनाक आमेन. सुम्यांची संशोधन खाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. देवाचे शेळे संसाराचे संसाराचे पाप पाप काडटले. काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संसाराचे पाप काडटा ती शेलीचे जेवणाक आमकां पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड. आमेन. क्रिस्ताचे रगत. आमेन. आनीक पावटी उगडास करता देवाक आमचे काळजांनी घेता आसतना मनसुखायेन आमी घेवचें. सो वी हॅव टू कीप अ सोशल डिस्टन्स. ओन्ली द फर्स्ट रो वील टेक द कम्युनियन आनी परत जाग्याचेर वतले. दीस रो वील स्टार्ट द एंटी क्लॉक वायज. दीस वील स्टार्ट द क्लॉक वायज. ओके.
म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जाला बिराड म्हाका गावलें ओ चित गोड म्हज्या देवाचें हेच दिकान म्हज्या काळजाचें हेच दिकान म्हज्या काळजाचें परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जाला परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जाला
प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, खायतान तुझ्या पुता खातीर भेटयलेल्या हें बलिदान आनी आमची मागणी दोयेन मानून घे. आनी तुजे खालकुतीन ताची पातकांची सर खोतां धुवन काड म्हूण आमी मागता. तुजे पुता जेजूचे नांवी. आमेन. शेवटाचो आशिर्वाद दिवच्या आदीं तुमकां सगल्यांक दिनवासता. बरे मानसुकीन आमी भाग घेतले म्हणून आमची क्रिस्ती बुजवण आवयक, भाव भयण्यांक, पत्नीक आनी भुरग्यांक आनी तुमकां इश्टा मित्रांक. मिसां कोमेस जाल्यार 3 सातोले जाले सुरू जातलो. जांचे लागीं जाता तांणी मिसाक वचूंक सुरू करूंक जाय. हें आमकां व्हडलें बलिदान 4 म्हयन्याचो उपास आमकां मेळोंक ना. म्हणटच जायते जाणांक हांव फोन करतालो, फादर खबरूच ना मीस कोमेस जालें म्हणटच. असली आमची सोय जावची न्हय. दुयेंत आसां आमची आवय बापूय तांणी घरा रावचें. थोडें दुयेंस आसा हुंकली मारता घरा रावचें. बट दोज हू आर गोईंग टू वर्क, दोज हू कॅन, प्लीज डोंट मिस द ऑपॉर्च्युनिटी. म्हणजे जायतीं मिसां आहा. होली रोडान जायतीं आसा, दुसऱ्या इगोजीन जायतीं आसा. हांगासर आमी सुबेज घातलेलीं आसा. खंयच्यान तरी सुमानाक एक मीस आमी आयकूंक प्रयत्न करूंक जाय. नाजाल्यार आमकां ही सोय जातली घराच बसूंक. एक म्हजी खालती विनंती. हांगासर आमी दर आयताराक वीच इज द लायव्ह टॅलिकास्ट 11:30 मास. पूण आतां ह्या आयताराक आमी 8:30 आनीक मीस घातलां कोंकणी. कित्याक द 11:30 मास इज फूल ऑफ 1:35. तुमी आमकां समजून घेवंक जाय. तुमकां मांदावळ दाखयता म्हणून, बिकॉज दॅट इज वॉट वी डू. पयलीं ही स्वाद भरता, मागीर ती स्वाद भरता. And to have a nice, smooth sailing, because you can't touch each other and you have to keep a social distance. So, हुंचे इगोजीन हे ल्हानशे कायदे आसतले आमकां समजून घेयात तुमी. सो हांगासर आमी ह्या आयताराक आनीक मीस धरलेलें आसा. हॅन्सफोर्थ एट 8:30 8:30. कोणाकूच ते मिसाक येवंक जाय जाल्यार नंबर दिवंक जाय. सो पिटर बारेटो हाचें नांव घातलेलें आसा. नंतर हिंगासर जोकी आसा वो विन्सेंट आसा. तांकां सांगचें तुमी, सो वी कॅन एड यू ऑन द लिस्ट. 11:30 इज फूल. शेवटाक आज ह्या दिसाक आमी आवयच्या बापायच्या पासून मागता, उदीक जाल्यार कायतनाच्या, आनी ताची आवयकी गोठाय भाव भयण्यांक. पूण तुमी एक कुटूंब कसो आमच्या तोरणाट्या पासून मागात. हांगासर आज आमचो 3rd एन्युअल कन्वेंशन आसलो. पूण आमी ही ऊब सोडूंक ना. आमी झुजले आमचे भितर. आमी म्हणलें लायव्ह टॅलिकास्ट करतले हांगासून. आमी काल आख्खे दीसभर रातभर वावुरले ते सगळे मांडावळ हाडूंक. बट आमच्या भुरग्यां पासून मागून घेवया, आमच्या तरणाट्या पासून. ते आमचे फुडार, इगोजीचे फुडारी ते. सो सगल्यांक देवाची बेसांव आसूं. सर्वेस्पोर तुमचे सवी आसूं. तुमचे सवी आसूं. सर्पदिदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येत क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Sogli, sodagar jivi, sodagar bagi, Jesu cher viswas, Deutati sogli, sodagar jivi, sodagar bagi, Tu so bau melam, जीवोच आसा, तुजी भयण मेल्या, ती जिवीच आसा. जेजूच्या वांगडा, बापाच्या गोपान, जेजूच्या वांगडा, बापाच्या गोपान, जेजूचेर विस्वास, देवतांनी सोगली, सोद
काळ जिवी सदा काळ बागी जेजूचेर विस्वास देवतांनी सोगली सदा काळ जिवी सदा काळ बागी संसाराक मेरी मोरूक ना देवा आमचो देव जिवो जिव्याचो देव तो देवा मोर्या सोरमुच्या जिवी देवाच्या मोर्या सोरमुच्या जिवी जेजूचेर विस्वास देवतांनी सोगली सदा काळ जिवी सदा काळ बागी जेजूचेर विस्वास देवतांनी सोगली सदा काळ जिवी सदा काळ बागी